किती डिसिजन घेतला ते सारखे घेतला का रॉंग घेतला आहे मग अंकिताले मातशें आहा रे तेगे आनी तूं कोत्ते बरें रे म्हणल्यार तेगेले म्हणजे चोवपा जायना ते बाय चान्स मागीर हॉस्पिटलान बीन म्हाका मेळोंक येतले मरे तूं काय सेलिब्रिटीक पासून खंय तरी मनाक वायट दिसले पळय सेलिब्रिटी म्हणटा कितें तूं कितें करता चीत म्हणटा सरतात पळोवपाक सल्ले कपडे कितें खेळणी बिणी कितें जाय हांगाली हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशे आसात तुमी आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात सो गायज आतां वाजल्या दनपारची 12 आनी आमी आयज वचपाक भायर सरल्या वास्को सप्तकाक आमी कितले दीस जाले वचपाक सोदतालीं वचोंकूच पावूंक नासले आनी आयचो खंय लास्ट डे आयचो लास्ट डे न्हू रे त्या खातीर आयज आमी वयता सप्तकाक कितले ट्रॅफिक ते पळयात हांगासर सॉलिड ट्रॅफिक आनी हांगासर पावसूच ना वास्को पावन पावसूच ना गायज तुम्ही आता पळोवपाक शकता आमी आता वास्को सप्तकाक पावलेली आसा इपय हांगाच्यान म्हाका दिसता सप्तक चालू आनी हांगा पळयात चड गर्दी ना दिसता भायरसून आहा जाल्यार दिसता भितर खबर ना कशें कितें आहा तें हे पळयात गायज आमी हांगा गायज आतां आमी पळय भितर सरलेली आसा आनी तुमी पळयात हांगासर काय चड गर्दी ना दिसता आनी चडशी हय बरें दिसता पण शिवाजी पळय शिवाजी बरो दिसता बरो दिसता बरो दिसता क्या साइज क्या रेट है भैया उसका 1300 बरे दिसतात ते बुद्धा बी लायक जाल्या घरान कर्टन हे आई बाबा हा कर्टन हवे तसले फुलांचे बी कर्टन म्हाका इतले आवडना परत वास्को पावलेले आसा सप्तकाक आणि हांव सप्तकाक भितर सरतात पळोवपाक सरले कपडे चल घे पळय पावस आनी विटयता खरें सांगता तुमकां वाज हाडलो पावसान आतांच वत आसले आतांच पावस पडटा आमकां शॉपिंगूय करपाक गांवाना दिसता पावसाक लागून सो गायज हांगासर पावस पडटा म्हणून सगळे पॅकींग बिकींग केले लोकांनी ते शॉपिंग आमी कशी करतली हांगा वांडो आसात पळय पावसाचे वांडो पळोवंक जाय पळय बो आहा ते बरे दिसता हय गायज हांगासर लबुबू आहा दिसता इतले गर्दी आहा ती दिसती काय पडना लबुबू हे आमचे इंडियन आहात दिसता हांगा पावले गायज आतां आमी खावपाक येयल्या म्हाजी फेवरेट गोबी मंचुरियन बरो आहा रे टेस्ट होल्ड ऑन आता आमी गोबी मंचुरियन बी खाल्लेली आसा आनी आतां आमी वयता फुडली शॉपिंग करपाक बरी व्हडली गर्दी न्हू काय बरो आहा पळय कसो रे भाऊ 3000 कितें खेळणी बिणी कितें जाय हांगाली लागुबू पळय ये 42 है 40 आहे लायक जालो हो ते घेता खंय घेता हो बरो दिसता पळय असोच कलर हो ऑफ व्हाईट हो तो हे पळया कोणाक जाय आपणाच्या घरान घालपाक बेस्ट हा पळय जे म्हणून हा पळय वरायटी वा ही बरो दिसता शर्ट चड व्हडलो ना व्हडलो आहा तो दिसता ती सारको सारको आहा दिसता चड व्हडलो हा मातशी सायज दिव हेजी सायज मातशी धाकटी पळय आमचे व्हिडिओज कशे लागता तुमकां शुअर पळयता व्हिडिओ आमचे तुमी थँक्यू सो मच आनी कितें डिसिजन घेतला ते सारके घेतला काय रॉंग घेतला हांवें मग अंकिताले मातशें आहा रे तेगे सायडी सारके तुझे सारके एक्चुअली सारके कित्याक तेगेले तूं जाणचोय हय कित्याक आमकां तेगे स्टोरी खबर आहा सामके पण कितें सजेस्ट करताय तूं म्हाका आनी ते
डिसिजन घेवपाक आनी एकदा चिंतपाचें आहे अशें म्हाका सगळेच जाण म्हणटा की आनी एकदा चिंतपाचें म्हणून आहे. आनी तूं कोत्ते बरें रे म्हणल्यार तेगेले म्हणजे चोवपा जायना ते हाडल्यान. येस एक्झॅक्टली पळयता डिसिजन घेता तरी पण हांव म्हाका हें दिसता हांवें 100% हांव करतलोच कशें. चलो सी यू नाइस टू मीट यू. चलो नाइस टू मीट यू. गॉड ब्लेस यू. चलो सुशेगाद. ओके ओके. तुमकां खरें सांगूंक गायज हांगासर न्हू गोंयकार चड कोण ना, सगळे भायलेच भरल्या. नवे गोंयकार आमचे येवन गेलेत. डिनर सेट पळय कितले ते बरें आहा. सवाया गाडणे कोणाच्या घरान असले ते कॉमेंट करून सांगा. ते काय बरें आहा पळय न्हू. पयलींची आमची संस्कृती. सो गायज भोवन आतां परत लागली भूक, त्या खातीर आमी परत आतां गोबी मंचुरियन खावपाक येयल्या. आनी हांव बीन आपणाक घेतलेलो आसा मोको. आनी सोपान आहा फेरी. आमी जाल्यार खूब वर्सांनी येयला. हांव लास्ट म्हाज्या डॅडी वांगडा येयल्लेले, तेज्या उपरांत जाल्यार हांगासर येवकूच नासले. कितलीं वर्सां येवपाचें करून तशेंच उरलेलें. आनी आयज आमी हांगासर आसा. आनीक 3 दीस आसा खंय फेरी. आमकां दिसलेलें आयचो लास्ट डे म्हणून, पूण आनीक 3 दीस आहा खंय आयचो दीस धरून, म्हणजे फाल्यां परवा मेरेन. सो गायज तुमकां एक सेलिब्रिटी दाखयता पळय. एक सेलिब्रिटी दाखयता तुमकां पळय. पळयत रावता. दिसलो तुमकां कोण सेलिब्रिटी दिसलो? सिद्धार्थ सेलिब्रिटी. दिलीप नायक. तू कितें सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक? तुम्ही येवपाचे शकता तर मजा घेवपाची आनी येवपाचे देवाचे थोडे दीस उरला सो देवाचे फुडें उलोवया. हांगा खूब ट्राफीक आहा. हय सेलिब्रिटी तू कितें सांगूंक सोदता? तू आहे कित्याक उलयता कशें रे सेलिब्रिटी? यूट्यूब आहे आपण हे असे करता थंय करता म्हाका खूब आहे. सेलिब्रिटी म्हणटा आपणाक खूब वायट दिसलें तर. आयचो ब्लॉग पळयला तेणी, म्हणजे कालचो ब्लॉग पळयला. बोन मॅरो डोनेट करता न्हू हांव. तो म्हणटा कित्याक करता अशें. ना रे सेलिब्रिटी सारकें उलयलो हांव. यो. आनी कितें म्हणूंक सोदताय तूं सेलिब्रिटी? खूब वायट सेलिब्रिटी आमचो रडपाक लागलो. रडो नाका थंय करून नाका सेलिब्रिटी. करून नाका. तो सारको दुखी जाला. तो म्हणटा कितें आतां हांव कॅमेरा बंद केल्लो पळय तेन्ना तो म्हणटालो तुका कितें जाय जाल्यार आपणाक मागीर कोण पळयतलो काय म्हणटा तो. सारकें मरे सेलिब्रिटी. हा तूं इतलो सॅड जावं नाका रे. सगळे सारके जातले पळय. सेलिब्रिटीक पसून खंय तरी मनाक वायट दिसलें पळय. सेलिब्रिटी म्हणटा कितें तूं कितें करता चीत म्हणटा. आनी कितें सांगूंक सोदता सेलिब्रिटी तूं? आनी काय ना म्हणटा सेलिब्रिटी तूं आयज खंय येयला? ही गजाल सोडून दिवया आमी बऱ्यो गजाली करया. आयज तूं खंय येयला? सप्तकाक कितें व्हरपाक येयला? हे अगर भाग्य तू आयज तूं कितें घेवपाक येयला? तुम्ही अगरबत्त्यांनी आता वयतो ना आतां खंय वयतलो? टाइम जाला ना तुका मेळपाकूच गेला. आवय स्पेशली आता माझ्या खातीर येयला. आता टायम जालो. कितलो जालो टायम जाणा मरे? 5 जाली. मागीर तुका बंद घेवची ना रिटर्न वयता. वयतो ना हा वयतो ना बंद कर. तू आहा मरे म्हाका सपोर्ट करताय मरे. हय आनी बाय चान्स मागीर हॉस्पिटलान बीन म्हाका मेळोंक येतले मरे तूं? हय काय येवचो ना? इसारचो बीन नाय मरे म्हाका सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटी कितें चिंतता हेका पळयता आनी पळय. कितें चिंतताय रे सेलिब्रिटी? म्हाजें चिंतता सेलिब्रिटी. तुझे चिंतता. अरे सेलिब्रिटी कितें चिंतूंक लागला सारकें सांग. सेलिब्रिटी टेन्शनान येयला काय कितें रे तूं? आय खंय वयता रे? उलय तरी मरे. सेलिब्रिटी पळय सेलिब्रिटीन कितें हाडला दाखय रे सेलिब्रिटी. घे म्हणून सांबाळा. सेलिब्रिटी हेतूंतले कितें म्हाका फ्री बीन मेळटले रे? ना ग. ना म्हणटा मरे बाबू. आनी मागीर येतले मरे मागीर म्हाका मेळपाक बीन? हय काय येवचो ना? येतलो. शुअर? तू म्हणटालो न्हू आनीक थोड्या दिसांनी आपले ब्लॉग येवपाचे बंद जातले. ना रे येतले रे ब्लॉग येतले रे म्हाजे. हा तू आहा मरे ब्लॉग पळोवपाक काय ना? इतलेच सांग. हय आसा काय ना? हय मागीर सेलिब्रिटीक पसून वायट दिले. सेलिब्रिटीचे तोंडा वयल्याच कळटा पळय. आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं? आतां तूं चल्लो घरा? हय मागीर कितल्यांक पावता घरा तूं? आतां वयतलो. आतां वयतलो? चल भायर सर तर चल. बरें करून वच आमी भायर सरता. हय तूं खंय वयता आतां? पयलीं कितें घेवया ना आमी.
कितें जाय तुका कितें जाय तुका सांग हा ज्यूस चल ज्यूस दिवया तुका यो पळय सेलिब्रिटी सो गाय सेलिब्रिटी कितें म्हणटा नाय अवीक कितें जाय जाल्यार आपणाक कोण पळयतलो म्हाका कोण पळयतलो दिदीक कोण पळयतलो म्हाका पळयता अवीक पळयता म्हाका पळयता अवीक पळयता आनी ऑलमोस्ट न्हू तो रडपाक पावलो हांगासर पळय हे पळय आतां आमी येयला एप्पल ज्यूस पिवपाक गे सेलिब्रिटी रेशिंग लावया रेशिंग लावया रे आवय गे तुका आतां चोडवाच्या पाचर झालो जगात घेऊया काय कमी 350 आता घरा वयता आसतना आमकां हांगासर गावल्यो कुल्ल्यो त्या खातीर आमी रावले आतां कुल्ल्यो घेवपाक हे पळय हांगा पोनाक फ्लायओव्हराच्या पळय ह्या ब्रिजा पोनाक दाखयता पळय म्हाजी फेवरेट डीश चालू आहा हांगासर जावं पुलाव आनी हांवें एकदां न्हू कोणागेर पुलाव खाल्लोलो सारकें भामट्यापणा सारकी एक गाजर आनी कितें आनी फुडें आनी काय उलयना हांव सोड पळोवंक शकता हांवें कुल्ल्यो सगळ्यो रेडी दवरलेल्यो आसा आतां हे बऱ्यो कितें करतले ते आग पळयतले कितें करतले रवा फ्राय करचो सवय कुल्ल्यो फ्राय आनी म्हाजो फेवरेट पुलाव चला चालू करूया हे लास्ट म्हाजें असलें खावप मागीर आनी खावंक मेळचें ना म्हाका सो गायज आयजचे तुमी आमचे यूट्यूब फॅमिलीचे सजेशन पयलां आसतलें न्हू रिगार्डींग बोन मॅरो सेलिब्रिटी सिद्धार्थ पासून इमोशनल जालो बाबडो तशेंच आमचे खूब सारे फॅमिली मेंबर्स यूट्यूब विडियोज पळयता आमकां खूब सबस्क्रायबर्स मेळ्ळे ओके थोडे पावसान मेळ्ळे आमकां पावस पडलेलो तेन्ना कॅमेरा काडूं शकनासली भायर आमी बट सगळ्यांचे सजेशन आसा की तूं कितेंय करता तें बरें करता बट हेजेय चिंत ओके सामकें तुमचें रॉंग न्हू बट आय ऑलरेडी मेड अप माय मायंड हांवें म्हाज्या जिवाक पयलींच कन्फर्म आसा हांव हेल्प करतलोच म्हणून तेका अशे खूब मेसेजीस आसा की भायली मनशां ती तेका तूं हेल्प करता फाल्यां तुजे जिवाक कितें जाय जाल्यार तेजें कितें सो गायज तुमकां एक खरें सांगता जेन्ना हांव हेज्या लायफान आसलो आनी तेजी मम्मी जेन्ना एक्सपायर जाल्लेली मम्मी डॅडी हांवें ताका पयलींच सांगलेलें नथींग इज परमनंट इन लायफ आमी दोगांय परमनंट ना आमी केन्ना आमच्या देवान अशें चिंतलें बाबा यू आर डुईंग अ गूड थिंग कम बॅक टू मी तुजे सकयल यू नो चार चौगां मदीं लोकां मदीं रावपाचे दीस काबार जाले यू हॅव टू कम बॅक आपणा कडेन तुका वयर काम आसा जाल्यार आय हॅव टू गो व्हेरी फास्ट इवन शी सो आमी तशें चिंतता आनी हांव ताका सदींच स्ट्रॉंग करता की कोणाची कांय गॅरंटी ना यू नो वन डे वी हॅव टू गो बट वयच्या पयलीं तर हांव कोणाचें हेल्प करून वयता जावं कोणाचें बरें करून वयता जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट पर्सन ऑन द अर्थ हांव जाणा म्हाज्या डिसिजनाचेर खूब जाण हर्ट जाले आसतले खूब जाण हॅपी जाले आसतले आनी जे चेडवाचे कोणाक जे चेडवाक हांव हेल्प करता तेज्या मम्मी डॅडी म्हाका तेजी तुमकां एक सांगूंक विसरलो हांव जे चेडवाक हांव हेल्प करता खबर आसा तेजी मम्मी डॅडी म्हाका म्हणटा की बाबा आपूण तुका यू नो बोन मॅरो डोनेट करूंक लागनासलो आय जस्ट आस्क्ड यू फॉर अ हेल्प आपणाक सोद म्हणून कोण बोन मॅरो यू हॅव लायफ म्हाका ती बाबडी आवय तेजी सजमयता हांवें म्हटलें नो आय हॅव लायफ
बट फॉर माय गोवन्स म्हणजे गोंयकार जे भाव भयण आसा पळय तेंच्या खातीर. आय नो त्यो पळयता वयरसून. आय नो म्हाका खूब जाणांनी मॅसेज केला की म्हाका डॉक्टरान पासून सांगला तेजे सायड इफेक्ट आसा, तेजे कॉम्प्लिकेशन्स आसा, रिस्क खूब आसा. इट कॅन बी एनीथींग. इट कॅन बी दीस ऑर इट कॅन बी दॅट. म्हणजे बरें जाल्यार वायटूय. थिंक ट्वायस. एंड चिंतूकूच ना कांयच, डायरेक्ट येस. ओके, सो खूब हांवें मस्ती केल्या लायफान म्हाज्या ॲट द अर्ली एज 16, 17, 18, 19, 20. इट्स हॉरेबल. म्हाज्या लायफाचे हॉरेबल इयर्स. सो इफ टुडे आय एम ट्रायंग टू डू समथींग गूड देन आय वील फील रियली प्राऊड ऑफ माय सेल्फ. हांव म्हाज्या जिवाक खूब हेल्प करूंक सोदता टू डू दीस. आनी अंकिताचे बाबडे जाणा हांव अंडरस्टँड करता. हांव सगळे सिच्युएशनाक अंडरस्टँड करता. बट आय वील हांव फाटीं सरचो ना. हांव शुअर डेफिनेटली हेल्प करतलो फुडल्या मनशाक. आनी म्हाका डायट प्लॅन करता बाबडे मधुमिता. तशेंच खूब जाणांनी म्हाका सांगला की डायट प्लॅन करता म्हणून. सो प्लीज मोग आसूं फुडें सरा. हेज्या बद्दल बोन मॅरो बद्दल हांव तुमच्या मुखार फाल्यां कितें दवरपाक सोदता. ओके, आनी तुमचे कडल्यान क्वेश्चन्स घेवंक सोदता. जे मनीस जे यूट्यूब म्हाजे व्हिडियोज पळयता, कोणी म्हाका सजेशन दिवपाक सोदता थ्रू आउट व्हिडिओ मॅसेज, ऑडिओ मॅसेज, जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज हेजेर तुमची व्हिडिओ धाडची. कोणा कडेन म्हाजो नंबर आसा तेंच्यांनी व्हिडिओ मॅसेज धाडची. ओके, आय वील फील गूड. आनी बाकी सगळें देवाचेर सोडया. गॉड इज ग्रेट. ओके, आनी आयज आमी गेल्लेली सप्तकाक आमी एंट्री मारली जाल्यार आमकां खूब सारे फॅन फॉलोवींग मेळ्ळे. आमचे सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो. खूब कितें कितें चिंतोन आतां तकलेन, बट स्टील आय एम गोईंग व्हेरी स्ट्रॉंग. डेट इज कमिंग क्लोजर. ऑपरेट करपाची डेट लागीं आसा, खूब लागीं आसा. हांव तुमकां सांगिना, सांगून काय करिना. बट येस, म्हाजे तर इन फ्युचर व्लॉग्स येवपाचे बंद जाले एक 10-15 दिसां खातीर. समजपाचे तुमी कितें समजोंक जाय तें. आनी प्लीज ट्राय युअर लेवल बेस्ट. नॉट टू प्रे फॉर मी, प्रे फॉर जे चेडवाक हांव हेल्प करता तेज्या खातीर प्रे करा. म्हाज्या खातीर प्रे करूं नाका. तेजी लायफ तर जगली, ते हॅपी आहा. खंय तर सॅड जाल्यार समजपाचें हांव हॅपी आसतलो म्हणून. ओके, आनी आयज आनी काय उलयना तुमचे कडेन, कित्याक की म्हाका आतां कसल्यो तरी टॅबलेट्स दिल्या. सो हांव ते घेता आनी एडिटींग करपाक बसता. आनी फाल्यां मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. फाल्यां आय वील टॉक रिगार्डींग दीस समथींग. सो आयज खरेंच म्हाजे कडेन ती ताकद आयज खूब भोंवली आमी, पांय दुखता म्हाजे. ओके, सो चला. आनी गाडी म्हाजी बरी जाल्या की ना ती कॉमेंट करून सांगा. गाडयेची हायट वाडयल्या, हांवें खूब कितें कितें केला. सो कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा आमची गाडी कशी आहा ती. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गूड नायट, बाय.